तुमकां सगळ्यांक आयचे प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार. आम्ही सगळ्यांनी पळयलें बाबू कावळेकार, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, आणि कितें प्रचार केलो पळय तो, एक प्रचार तेणे केलो आणि ह्या प्रचारांतल्यान अशें सिद्ध जाता की गोंयांत जॉब गेट स्कॅम चल्लोलो आसा. आपल्याच्या समर्थकां व सपोर्टरां कडेन उलयता आसतना ताणें म्हटलें दुसऱ्या आमदारां भाशेन आपण जॉब दिवपाक पयशे घेयना म्हणून. ताणें म्हणटा आसतना म्हटलें दुसऱ्या आमदारा भाशेन आपण घेयना. हातून सिद्ध तो कोत्ता की दुसरे आमदार जॉब दिवपाक पयशे घेता. तर खंयचे आमदार पयशे घेता हे ताणें स्पश्ट करूंक जाय आसलें. सीएम घेता वो आनी खंयचे आमदार घेता हे ताणें स्पश्ट करूंक ना. तो हे ताणें स्पश्ट करूंक जाय आसलें. आमच्या पक्षाचो अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाई सदांच म्हणटा आणि मेनू तयार केला म्हणून PSI पोस्टाक उमके, कॉन्स्टेबल पोस्टाक उमके, LDC पोस्टाक उमके. पूण हो जरी तर मेनू तेणी पब्लीक डोमेन घातलेलो जाल्यार बरें पडपाचें. कित्याक ह्या ताचे स्टेटमेंटांतल्यान अशेंच कळोन येयलें की आमदार पयशे घेता. तो घेयना जाय पूण तो म्हणटा ते प्रमाणे आमदार पयशे घेता. सगळ्यांक खबर आसा देर इज नो स्मोक विदाउट फायर. उजो नासतना धुंवर केन्नाच जायना. खंयसरूय तूं उबो राव अशी बाजारांत शॉपिंगाक वचत वो आनी कितें वचत पब्लिकाक कोणते अश्यो खबरो चलता जायते फावट की जॉबाक इतले पयशे घेता, उमके जॉबाक उमके पयशे घेता. तर ह्या स्टेटमेंटांतल्यान आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टरान सिद्ध केल्लें आसा. वीस तारखेर जुनाचे आमच्या मानादीक चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो. आपल्याच्या नांवान लोक डिपार्टमेंटांनी जॉब दिवपाक पयशे घेता म्हणून. तर हे खंयसर तरी कनेक्टिंग स्टेटमेंट आसा. म्हणटच हितूंतल्यान ही पार्टी जी आयज गोंयांत सरकार चलयता ती एक भ्रष्टाचारी जनता पार्टी म्हणून सिद्ध जाता. तर ह्या माध्यमांतल्यान हांव एक अपील करूंक सोदता टू द ऑनरेबल हाय कोर्ट टू टेक सो मोटो कॉग्निझन्स ऑफ दिस इश्यू. हातून एक कॉग्निझन्स घेवपाचो एक अर्जंट नीड आसा. कित्याक जेन्ना गव्हर्नमेंट म्हणटा एके वाटेन की आपण 10,000 नोकऱ्यो भरतलो जाल्यार 10,000 नोकऱ्यो ह्यो सगळ्यो विक्रेक आसा कितें हो एक प्रश्न उत्पन्न जाता. गव्हर्नमेंटान एक गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एक अपॉइंट केल्ले. पूण हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कोनशाक मारून आता हे सगळे पळय डिपार्टमेंट वायज पळय पोस्ट भरता हाचेर सारखे आनीक हे जाता सुटावे जाता की हे तेकाच लागून हे सायडीक मारला आणि हे फकत आपल्याचो मेनू हा पळय ह्या पोस्टाक उमके हे पोस्टाक उमके हे चालीक लावपाक हेच केलेले आसा म्हणून. तर हाचेर प्रत्येक युथान हे मतीन दवरपाक जाय की हे डिपार्टमेंट हे गव्हर्नमेंटाची एक चाल जाल्ली आसा अशें आमकां दिसून येता की पयशे घेवपाचे आनी जॉब दिवपाचे ना. इलेक्शन जायसर तुमकां लांबोवन दवरपाचे, पयशे घेवपाचे, पयशे बसतार इलेक्शनां लडोवपाची हेच चलयलां कशें दिसता. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. आमी हायकोर्टान वयचे ना. आमी हायकोर्टाक एक सो मोठो कॉग्निझन्स घेवचे म्हूण अपील करता, पब्लीक अपील. आनी हे गव्हर्नमेंट आतां एट द फॅक्ट एंड येयलो आसा. पब्लिकाचे नदरे मुखार सगळें आसा. पब्लीक वोटींग करता आसतना हे चोत्रायन करचें
कित्याक हे अशें दिसता ही नाटकां चलयल्या बेश्टे पेपरांचेर एडवर्टिजमेंट घालप इतलो खर्च करप पब्लीक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन असले जाल्यार एकच एडवर्टिजमेंटान जातले असले सगळे पोस्ट क्लाब करून पूण हे प्रत्येक डिपार्टमेंट वायज पोस्ट एडवर्टायज करप इतल्या जाणांक भुरग्यांक हे लायनीक रावप ते लायनीक रावप आनी अल्टिमेटली फिक्स अशें केलेले आसा आनी ईडीसी चेअरमॅनाचो ड्रायव्हर जो कोण पर्सनल हे आसता पळय ताका अपॉइंट करपाची रेग्युलर बेजीस हालचाल चलता म्हणून सगळे फामाद जाल्ले आसा तर हो पोस्ट फिल करपाक कितली एप्लिकेशनां आयली कितले भुरग्यांक थिंगा हाडले आनी एंड रिजल्ट कितें जो कोण मदीं आसलो पळय ताकाच घेवप सो हे खंय तरी स्टॉप जावंक जाय हो प्रोसेस पळय हा रिक्रुटमेंट प्रोसेस हो सारको वायबल आसूंक जावो सगळ्यांचे नदरे कित्याक सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आसा सगळे आहा तितून सो हे सगळे हे जावन लोकांक डिजर्विंग कॅन्डिडेटांक जॉब मेळचे हे हेका लागून आमची एक विनंती आहा भुरग्यांक पयशे दिवपाची बरी पडो नाका कित्याक जरी तर अशें जालें जाल्यार तुमचे पयशे वचोंक शकता फाटीं ते 2020 सांगलेलें की 21 कामां गेल्ली गोंयभरांत कोर्टान वचून गव्हर्मेंट ती अशेंच हायकोर्टान घातलेली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे डेटा एंट्री ऑपरेटर ओके तेणी कितें केलेलो ऑन द वे म्हणजे पयलो एडवर्टिजमेंट घातलो एप्लिकेशनां इनवायट केली आनीक एप्लिकेशनां इनवायट करतकूच तांकां खंय तरी दिसून येयलें की आपल्याक जाय पळय ते भुरग्यांक ते फुलफील जायना खंय तरी ते कमी पडटा ताका लागून तेणी प्रोसेस स्टार्ट केले उपरांत आनीक एक नोटिफिकेशन काडलें ऑफिस मेमोरंडम काढलो आणि ते सर्टन क्वालिफिकेशन त्याने रिलॅक्स केले म्हणजे आता हे क्वालिफिकेशन ताका लागून ते हायकोर्टान कॉग्निझन्स घेऊन ते स्क्रॅप केलो प्रोसेस पळय 300 आनी कितलेशेच भुरगे ते 327 or समथिंग म्हणटच हे अशें चलता तेंची की आपल्याचो कोण जर कोण सिलेक्ट जायना जाल्यार ऑन द वे प्रोसेस चालू आसतना ते हे करता